तुम्ही 5 दीस गणपती दवरता 350 ते 350 कुटुंबाचे सदस्य आसा तेन्ना आरती बीन करपाचें हें कशें कितें आसा तुमचें सगळे एक कडेन रावन करता काय कोण भायले बी हाडटा? ना भायले म्हटल्यार आमचे जे कुटुंबाचे लोक आसा मेंबर्स ते खूब आरती सारके आसा म्हणजे दनपारची आरती करता आमी रातच्यो करता एक जवळ 1.5 ते 2 वरां आमी आरती आमी करता आनी सगळे आमचेच भुरगे वाडटा. जवळ तुम्ही आता सगळे जेंट्स एक कडेन आरती मंडळान बसता जे आसा तितले जे हजारां आसा उपस्थित आसा हांगा तितले जावन सगळे आरतीन बसतात तितून महिलांचोय सहभाग आसता? महिलाय येता आमी बसता सगळे जॉयंटली करता एकत्रपणान तुम्ही आरती करता. तुझें नांव कितें? आशिश तळेकर. 350 लोक ह्या घरान एक तळेवाडा हे देवस्थान करता तेन्ना तुका कशें दिसता आनी तूं ह्या मुखाल्ली जी पिढी जावन गेली तेन्ना तेजे बद्दल आनी आतां हेजे गणपती बद्दल कितें सांगू? म्हाका खूब आवडटा. हांव म्हापशा रावतां आनी अशें म्हाका सगळीं एक जाली न्हू बरें दिसता जिवाक. बरें दिसता आनी अशें उमेद कशी. हांव केन्नाच चवथीक घरा रावना येतलें हांव हांगाच येता. म्हाजें नांव आतां साप न्हू जावं म्हटल्यार हांगा पसून अशें फुलां बिलां आनी करता खूब आवडटा. अशेंच भुरग्यांनी करचें आनी आमच्या भुरग्यांक देवान अशेंच वयर काडचें सगळें आनी लोकांकूय काडचें. हांव जिवन विद्येन आसा जिवन विद्येची प्रार्थना बी हांव करता. आज आमी तळेवाडा खांडोळा हांगा आसा जे सबंद गोंयांत हांव म्हणटा की भारत देशांत सुद्दां अशें ना की ह्या गांवांत एकूच गणपती आसा. जवळ जवळ 350 कुटुंबाची सदस्य ह्या कुटुंबात आसा आनी ह्या गांवांत एकूच गणपती आसा. पूण हे जे लोक आसा ते आपले कामां धंद्या निमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी रावता. म्हापशा पर्यंत ते सावड्ड्या शिरोडा ते वटेन हावेली पर्यंत सगळे हे लोक रावता. पूण जेन्ना गणपती गणेश चतुर्थी आसता तेन्ना सगळे कुटुंब एक कडेन येता आनी हो उत्सव साजरो करता. जवळ जवळ 350 लोक ह्या कुटुंबातले सदस्य बारीक मोठे सगळे महिला बीन धरून 350 लोक आसता. तेन्ना 5 दीस हांगा उत्सव आसता. त्या 5 दिसां मदीं सगळे आपले पुजारी दिसा वांटून घालता. तशी जेवणाची जबाबदारी सुद्दां आज कितें हाडपाचें आज कितें करपाचें हे सगळे महिला एकत्र येवन लिस्ट ठरोवन आपले आपले जेवणाची वेवस्था करता. तुमी पळयता आतां हांगा जी फुगडी घातलेली हे कुटुंबांतलो एक सदस्य खांडोळा डेप्युटी सरपंच आसात जे तिणी हांगा फुगडी सादरीकरण केल्लें आसा ती उलयल्ली आसा की हे कुटुंबान तांकां हांगा येवप आनी एकत्रीतपणान हें करप हें तांकां एक बरें जाल्लें आसा आनी सगळ्या लोकांनी अशें करचें अशें तेंचे गांवच्या कुटुंबाच्या तेंच्या कुटुंबाच्या सदस्याचे लोकांचे कडेन मागणी आसा. खांडोळा तळेवाडा खातीर गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ केडेकर.